गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। आमी शिवसेनेकच, उद्धव ठाकरे आमचो कुटुंब मुखेली, आमचो मुख्यमंत्री शिवसेनेकच। उद्धव ठाकरेचे आमचे विशीं जाल्लो गैरसमज वेगळेच पयस जातलो। ताच्या विरोधात आमकां उलोवपाचें ना। नव्या मुख्यमंत्र्याचें काम नेटान चल्लां। शिवसेनेचे वतीन महाराष्ट्राचो आमदार दीपक केसरकारान मिडिया मुखार सांगलें। शिवसेनेचो बंडखोर फुडारी एकनाथान महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। त्या उपरांत जायत्यो घडामोडी घडल्यो। बंडखोरी केल्यात ते शिवसैनीक न्हय अशें उद्धव ठाकरेन जाहीर केलें। ताचे दीपक केसरकारान मिडिया मुखार स्पश्टीकरण दिलें। महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या फाटल्यान आमी सगळे ठामपणान उबे आसात। देवेंद्र फडणवीसा सारको दूरदिश्टीचो अणभवी फुडारी ताचे बरोबर आसा। महाराष्ट्र उदरगतीचे दिकेनच व्हरतले, केसरकारान सांगलें। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की उद्धव साहेब हे फार मोठे नेते आहेत। आम्ही त्यांच्याबद्दल काहीही बोलणार नाही असं आमचं धोरण आहे। आजचं तरी धोरण आहे। अगदी नाकापर्यंत पाणी गेल्यानंतर मग कोणी शेवटी बोलतं, परंतु ते एवढे आम्हाला प्रिय आहेत की त्यांनी जरी काही बोललं आणि त्याच्यामधून जर काही गैरसमज होत असेल महाराष्ट्राच्या जनतेचा किंवा शिवसैनिकांचा, तर योग्य वेळी आम्ही त्याच्या संदर्भात बोलू, त्यांचे गैरसमज दूर करू। ही सगळी वक्तव्य ही कदाचित गैरसमजापोटी झालेली असतील असं आम्हाला वाटतं आणि त्याच्यामुळे अगदी उद्धव साहेबांच्या सकट कोणाकोणाचे गैरसमज झालेले आहेत ते काळाच्या ओघामध्ये भरून निघतील आणि उद्धव साहेबांसारख्या थोर व्यक्तीबद्दल आम्ही काही बोलणार नाही आणि CM साहेबांच्या वतीने मी सुद्धा काय बोलणार नाही। आज एक सर्वसामान्य शिवसैनिक हा महाराष्ट्राच्या त्या खुर्चीवर विराजमान झालेला आहे आणि बाळासाहेबांचं स्वप्न हे पूर्ण झालेलं आहे। याचा पुढचा काळ हा काम करण्याचा काळ आहे। जसे जी घोषणा त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केली त्याच्यानंतर आतासुद्धा ते आपत्कालीन आपली जी यंत्रणा आहे त्याची मीटिंग घेत आहेत आणि ती मीटिंग मुंबईतल्या फ्लडच्या संदर्भातली आहे। शेतकऱ्यांच्या संदर्भात काय करायचं, उशिरा का होईना एक चांगला पाऊस सुरू झालेला आहे त्याचं नियोजन कसं करायचं आणि अशा नेत्याला बरोबर एक बुद्धिवान मनुष्य असावा लागतो की असे बुद्धिवान मनुष्य की ज्यांना जाण आहे महाराष्ट्रामध्ये कशा तऱ्हेने काम करायचं, ज्यांनी महाराष्ट्रामधले सगळ्यात मोठे प्रोजेक्ट सुरू केले। उदाहरण द्यायचं झालं तर समृद्धी महामार्ग आहे भारतातला एक सर्वात मोठा असा तो एक प्रकल्प आहे। आपला जो नवीन लिंक तयार होते ज्याला आपण न्हावाशेवा म्हणतो, हा न्हावाशेवा ट्रान्सलिंकचा जो प्रकल्प आहे हा भारतातला सगळ्यात मोठा ट्रान्सलिंक प्रोजेक्ट आहे आणि त्याचं कामसुद्धा वेळेत पूर्ण व्हावं असं ज्यांनी हे सगळं सुरू केलं। मेट्रोची संकल्पना पूर्वीपासून जरी मुंबईत सुरू असली तरी त्याला मूर्त स्वरूप येत नव्हतं आणि एका धडाडीने मेट्रोचं काम ज्या फडणवीस साहेबांनी सुरू केलं, हे जे फडणवीस साहेबांचे विचार आहेत किंवा त्यांचं जलयुक्त शिवारची योजना असेल, अनेक ज्या योजना होत्या त्यातल्या काही मध्यंतरीच्या काळात बंद पडलेल्या होत्या, त्या पुन्हा एकदा सुरू करण्याच्या संदर्भात एक नवीन विचार घेऊन हे सरकार जातं। आपल्या जर घरात आपल्याला वडील ओरडले तर आपण त्याच्यावर रिॲक्शन देतो का? देत नाही। तसं ते आम्ही त्यांना आजपर्यंत आमचे कुटुंब प्रमुख मानत आलो, मग ते जर काय बोलले असतील त्याच्यावर आम्ही उत्तर का द्यावं? उत्तर देण्याची आमची परंपरा नाही शिवसेनेमध्ये। आम्ही शिवसैनिक आहोत, आम्ही शिवसैनिक राहू। आमचे मुख्यमंत्री शिवसैनिक आहेत आणि एक आज कट्टर शिवसैनिक। महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे बंडखोर फुडारी काल गोंयांत असले। ह्या बंडखोर आमदारांक अपात्र करात अशें मागपी याचिका सुप्रीम कोर्टात घातिल्ली, पूण ती भायर आयली। ताची खोशी ह्या आमदारांनी ज्या हॉटेलांत राविल्ल्या त्या हॉटेलांतच मनयली। आमदार नाचतनाचे व्हिडिओ व्हायरल जाले। ताचेर बंडखोरां मदलो एक आमदार दीपक केसरकारान स्पश्टीकरण दिलां। त्यांनी याचा सुद्धा उल्लेख केला की काल तुम्ही आनंदाच्या भरामध्ये नाच वगैरे काहीतरी केल्याच्या क्लिप मला मिळाल्या। त्यांनी म्हटलं अशी चुकून सुद्धा कृती तुमच्याकडून घडता कामा नये। तुम्ही जर कालचा तो व्हिडिओ बघितला तर त्याच्यामधले अनेक लोक हे झोपेतून उठून आलेले होते। त्यांनी झोपेतला आपण जाताना जे नाईट ड्रेस घालतो तेच घालून ते आलेले होते। त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी एक सुखद धक्का बसलेला होता आणि तो धक्का असतो तो आल्यानंतर मग आपण त्याच्यामध्ये कुठेतरी नाच करतो, हे करतो, तर त्याच्यामध्ये कुठलं तरी आम्हाला काही दिवसभर इतर काय काम नसतं, त्याच्यामुळे सगळे विश्रांती घेत असतात। रात्रीच्या वेळेला मीटिंग झाली, उशिरा आले तर ते जागरण झाले तर आम्ही कुठं हॉटेलच्या बाहेर जातच नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे काय घडलं आणि त्याच्या व्हिडिओ व्हायरल करून आमची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो। आमच्या म्हणजे मी काय त्याच्यामध्ये स्वतः नव्हतो आणि इतर हे नव्हतेच, एक 7-8 आमदार होते, त्यांना नुकतंच एकदम निरोप देण्यात आला आणि ते खडबडून उठले आणि त्यांनी जल्लोष केला। जल्लोष हा कशासाठी होता की त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये अर्ज करण्यात आलेला होता आणि ते जी आमदारकी रद्द करण्याच्या संदर्भात
1 नंबरला ते पिटिशन होतं आणि 1 नंबरलाच ते फेटाळण्यात आलं. मला वाटतं आजच ते फेटाळण्यात सुद्धा आलेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्या टेन्शनमधून आपली कुठेतरी मुक्तता झालेली आहे. आपलं स्वप्न शिंदेसाहेबांना मुख्यमंत्री झालेलं स्वप्न हे साकार झालं आहे आणि म्हणून ती आलेली एक नॅचरल रिॲक्शन असते. त्याच्यामधून महाराष्ट्राच्या जनतेने दुसरा कुठलाही अर्थ काढू नये. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. केन्ना फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते जीव घेतात जाल्यार केन्ना रस्त्यार बसपी गोरवां लोकांचे बळी घेतात. शुक्रारा राती कडेन बाणावले सुरावले रस्त्यार बसपी गोरवां आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 26 वर्सां पिरायेचो बिहारचो मनोरंजन कुमार सिंग ह्या दुचाकीर फाटल्यान बशिल्ल्या तरणाट्याक जाग्यारच मरण आयलें. रस्त्यार मेकळी भोंवतल्या गोरवांचो प्रस्न सरकारान अजून गंभीरतायेन घेवंक ना हाचोच ही घडणूक पुरावो दिता. राती कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या जुडिशियसांत एक एक्सिडेंट जालो आनी एक 26 वर्सांचो जो भुरगो आसा जो बायकाच्या फाटल्यान बसलो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. आमी म्हणटात सदांच ही गोरवां मनशाले जीव घातले शिवाय रावपाना म्हणून आनी खरंच एक यंग भुरग्यालो राती जीव गेलो. हो जो इन्सिडेंट आसा हो राती घडलो तो म्हणल्यार बेणावली साकून सुरावली हांगा एक मोटरसायकल वताली आनी तेच्या फाटल्यान एकटो बसोन आसलो. जेन्ना सुरावली पावलो त्या टायमाचेर मुखार गोरवां आसलीं ती रातची कळना आनी ह्या पल्सल मोटरसायकलीन त्या गोरवां धक्को दिलो. धक्को दितरेक जो फाटल्यान बसलो तो सकयल पडलो आनी ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. हेचे खातीर कोलवा पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनी तेजी बॉडी जी आसा ही मडगांव हॉस्पिटल मॉर्गान धाडले कडेन आसा. ही जी गोरू बसतात ही लोकांले जीव घेवपाक बसतात. आमी एवरी टायम सांगत आसात, एवरी टायम आमी दाखयत आसा की ही गोरवां कितली डेंजरस आसा म्हण ती. पूण ह्या गोरवांचेर कोण एक्शन घेतलो हे कन्सर्न पंचायत ह्या म्युन्सिपालिटी आसा हेणी ही एक्शन घेवपा जाय आसता. पूण हांगा कोण तरी सगळे आपल्या माथ्याचेर हात चिरयतात आनीक असले तेच फाटल्यान असले इन्सिडेंट जातात. आज जो कोलवा पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा. आतां एकच दिसता की ह्या असली एक्सिडेंट जातरेक ह्या एका केन्ना न्याय मेळटलो. कित्याक ही जी गोरवां रस्त्यार बसतात ह्या गोरवांक कोण पळयतलो. फक्त लोकांनी हांगा मरोन वचपाचें, लोकांनी रस्त्यार गाडी चलोवपाची ना काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हेजे खातीर सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हे ज्या डिपार्टमेंटा पडटा तेणी हे एक्शन घेवपाचें पळोवपाक जाय. मये मतदारसंघातलोय विशय अजून सुटावो जावंक ना. पोरू सावन आमी माडेल चोडणे सावन ते गांवकार वाडो केळबाय वाड्या मेरेन गोरवां रस्ते आडावन कशी बसतात, अपघाताक कशी जबाबदार थारतात ते दाखयत आयल्यात. अंदूय हे प्रकार सुरू जाल्यात. मेकळी सोडपी गोरवांचो धनी खंयच दिसना. देखून भर पावसांत गाडयो चलोवप्यांकच ही गोरवां आंबडपाचें काम करचें पडटा. कोलवा साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. मडगांवां दामोदर महाविद्यालया लागसार काल सांजवेळार एका गाडयेक उजो लागलो. मेकॅनिकान जेन्ना गाडी घेवन टेस्ट रनाक वतालो तेन्ना गाडयेच्या बनेटांतल्यान धुंवर भायर सरलो. उपरांत मेकॅनिकान गाडी रस्त्यार कुशीक थांबयली आनी तो गाडयेंतल्यान भायर सरलो. उपरांत गाडयेन व्हडलो पेट घेतलो. उजो पालोवपी दळान धांव घेत उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणाकच दुखापत जावंक ना ही समाधानाची गजाल. शिर्डेलान येतालो गाडी वांगडा हांगा दितलो म्हणून मातशें तें वॉशका कडेन. इतल्यान हांगा चालीचेरूच झपकून भितर वास येता म्हणून हांवें तें हें केल्लो पळय, रावल्लो पळय, डेर ओपन जालें म्हणून सगळें पयलें आसतना मुखारलें बॉनेट ओपन करना दोंगर पेटलो गाडयेक झपाट करून चालू. कितें शॉर्ट सर्कीट आशिल्लें कितें आशिल्लें म्हाका कांयच कळना पयलीं. ताका लागून म्हणजे असो डॅमेज अशें कोणाक ना रे, फक्त हांव एकटोच आशिल्लो भितर. कळना तेन्नाच कॉलेज सुटलेली म्हाका ताका आनी लागून आनी प्रेशर जालो मातसो. कितें कॉलेजी भुरगीं सगळें क्रावड जाता न्ही हांगा, ताका लागून मागीर फायर ब्रिगेड आपयली. फायर ब्रिगेड बरी एक 10-15 मिनटां फायर ब्रिगेड पावल्या. त्या म्हणल्यार गाडी अर्दी जळोन गेल्ली ऑलमोस्ट. एक्झॅक्टली 1751 हे टायमार 1751 हांव आमकां कॉल आयिल्लें दॅट एक गाडी यूज पेटला म्हणून गाडी. ओके एट RMS कॉलेज. सो आमी येयले इमिडिएटली येयले ते बरें आहा. देवदां गेट पडली. देवदां ट्रॅफिक फूल जाल्लें आहा. बोवाळ करून गाडी तांदूं आयल्या. गाडीक म्हणटा मारून सायड मारून मार्केटां सांग आयला. हांव तेश गेले चुकोन बाय मिस्टेक. देवदां गेट पडलेली. परतून येयले आनी आतां येवन इमिडिएटली उस घालयला आनी पयलो कसो उस पेटला तो म्हाका आतां खबर ना.
इंजिनियर मुखार जाता तो उठो आनी हांव सांगता न्ही एग्जॅक्ट स्पॉट आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा खाली घायला एम्बुलन्सा 2-3 गाडयो घायला. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आंगणवाडी सेविका खंयचेच पार्टीची मेंबर ना. स्वतंत्र गोंयांत बायलांक हक्का खातीर उपासमारी करपाची पाळी येवप ही बऱ्याची लक्षणां न्हय. आंदोलन करपी आंगणवाडी सेविका विशीं मनीसपण दाखयात आनी तांकां कामार रुजू करून घेयात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सरकारा कडेन मागला. आंगणवाडी सेविकांच्या आझाद मैदानावयल्या उपोशणाचो 38वो दीस. तांची भलायकी इबाडत चल्ल्या. उपोशणाक बशिल्ल्या आंगणवाडी सेविका खंयच्याच पार्टीचे वांगडी नात. सगळ्यांनीच तांकां समर्थन दिलां. तांची आर्थीक परिस्थिती पळोवन तांकां कामार घेवचे. मुख्यमंत्र्यान मनांतलें भायर काडचें अशा उतरांनी मायकलान तांचे वतीन सरकाराक गाराणें घालां. दोन पावटी लिडर जे तेंचे आहा आनी दोग जाणां आमी चीफ मिनिस्टराक मेवले आनी चीफ मिनिस्टरान तांकां एश्युरन्स दिला त्या टायमार की आपूण तुमचे जाग्यार घालता, आपूण तुमकां परतून घेता म्हणून. वॉट एवर इज द रिजन, ते आदी स्ट्रायकार गेल्ली इलेक्शना पयलीं मुख्यमंत्रीच्या बंगल्या फुडल्यान जे स्ट्रायक जालो तो तेन्ना सोंपलो स्ट्रायक. आतां न्यू सरकार येयलो, इट्स अ न्यू बिगिनींग. ही शूड फॉरगेट ऑल दॅट अँड टेक ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड मनीसपणां आमची गोंयकारां ती तांकां परत घेवप. ती आमचे काँग्रेस पार्टीची मेंबरां काय न्हू, ती खंयचेच पार्टीची न्हू. काँग्रेस आसूं, आम आदमी आसूं, रेव्होल्युशनरी गोवा आसूं, ती खंयचेच पार्टीची मेंबरां न्हू ती. आतां आमी कित्याक येता सगळे जाण, आमी पॉलिटिकल पार्टी आमी तांकां बॅकींग दिता की बाबा तुमचें काम जावपाक जाय आनी तांकां आमी घेवनूय बसून गेल्या. आनी चीफ मिनिस्टर ताका बरयल्लें जाय तेणी दिवनूय बरोवन दॅट वी आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी हॅव नॉट रिसिव्ड एनी पॉलिटिकल बॅकींग, नायदर एनी पॉलिटिकल पार्टी हॅज टोल्ड अस टू गो ऑन अ स्ट्रायक. हें तेणी बरोवन दिवनी. म्हाज्या हिसपान चीफ मिनिस्टराक ते बरयल्लें जाय बरोवन दिवनी, पूण तांकां इमिडिएटली तेणें घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मोठ्या प्रमाणात रानमारी जाल्ल्यान ग्लोबल वॉर्मिंग आनी हवामान बदलाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. हे समस्येचेर दक्षिण गोंय पीडीएचो अध्यक्ष आनी वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान एक उपाय काडला. जो बिल्डर प्रकल्प उबारतना चडांत चड झाडां लायतलो ताकाच एसजीपीडीए परवानगी दितली, साळकारान सांगलें. भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिसाचे वर्स मनोवपाक नौदळाचे अकाउंट ऑफिस, कोस्ट गार्ड आनी वास्कोच्या रोटरी क्लबान झाडां लावपाची मोहीम घडोवन हाडली. त्या वेळार साळकार उलयतालो. ही अट बिल्डर लॉबी मान्य करतली आनी फुडाराक पीडीएक तांचे कडल्यान तेंको मेळटलो अशी आस्तय साळकारान उक्तायल्या. की सगळ्या कडेन वातावरण म्हणजे आमचे एनवायरमेंट आसा नाल्यार आमचे क्लायमॅटीक चेंजीस आसा इतल्यो बिगडत गेल्या की खंय तरी झाडां रोवपाच्या शिवाय आनी ऑप्शन ना. झाडां आमी सगळे जाणां आमकां ऑक्सिजन दिता, आमकां सावळी दिता, आमकां हे फ्रुट्स दिता, सगळे दिता आमी सगळे जाणां. सो खंय तरी ताजी लागवड चड जावपाक जाय. आज आमी पळयतात की सगळे कडेन आज जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता, कन्स्ट्रक्शन जावप, डेवलपमेंट जावप हें वायट न्ही, हांव ताजेर कांय म्हणना, पूण आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की खंय तरी आमी आमचे फुडल्या पिढयेक कितें सोडटले ते विचार करून आज आमी सगळ्या कडेन झाडां रोवपाक जाय. आज आमची पळयता की आज आमी क्लायमॅटीक आज सकाळी फुडें वत असले जाल्यार रोखडेंच पावस पडटा, पावस असलो की रोखडेंच दुसऱ्या मिनटाक वत जाता. सो दीज आर ऑल चेंजीस इन ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा तशें आनी हाचे इफेक्ट भुरग्यांचेर जाता, जाणट्यांचेर जाता, दुयेंत पडटा. आनी हांव आज एसजीपीडीएचो चेअरमॅन आसा, आमची 5 तारखेर मिटींग आसा, त्या मिटींगेन हांव मुद्दम हो प्रश्न घालतलो की प्रत्येक बिल्डराक आमी खंय तरी तांकां एक कंडिशन घालपाक जाय की तुमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे म्हणजे स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी झाडां रोवपूच जाय आनी खंय तरी तो कंप्लीट जाता म्हणसर एक 2-3 वर्सांनी ती झाडां व्हडली जातली, तुमचे कडेन ऑटोमॅटीक एक ऑक्सिजनाक हें जातलें. तातूंत अशें केलें जाल्यार सगळ्या बिल्डरांनी आमकां कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता करतले. करपाक ना सारकें अशें कांय आमी कंडिशन ना तें, पूण म्हाका दिसता सगळे बिल्डर, सगळे जे रेजिडेन्शियल हावजीस आसा ते कॉपरेट करून अशें सगळ्यांनी सपोज केलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हें जें आज आमी ग्लोबल वॉर्मिंग पळयता नाल्यार एनवायरमेंट चेंजीस पळयता त्यो जावपाना. As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Indian Defence Account Service officer has organized this tree plantation drive. Incidentally, yesterday was also the beginning of one Mahotsav in Goa, and this month is actually going to be the best time to plant trees in Goa. The rainy season has set in. So
I think we have come to a consciousness that we also need to be linked to nature so that we can have a balance in the society, and whatever we are extracting from the nature we need to give back to it so that it can keep nourishing us, it can keep giving us the fruits of our labor. More than just the act of planting today is the continuous act of maintaining these trees, and I'm happy that it is happening in a residential area. We are all aware what is happening in today's world. The ice melting, irregular rain. Before in Goa, so it was only rain for June, July, August, September maybe. Now we see rains happening in the month of December, Jan. There's no irregularities. And the rain is happening also, it is not a normal way. It is like coming in floods. Last year we saw the amount of floods, how many people loss of property and things. So basically, looking to take up this initiative, we have taken up 500 trees to plant in around Vasco. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. राज्यात काल कमी चड प्रमाणात पावस चडलो. आयज आनी फाल्यांय पावस पडपाचो आसा. 4 आनी 5 तारखेक मात तो वाडूं येता. ह्या सप्तकात पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. हवामान खात्याचो अदमास. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 30 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.